नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परमामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. प्लान तयार करून रोखडीच बांदपाक घेतले काजू वाड्यावयली शाळा. थळावा आमदार एल्टन डिकोस्टाचें आश्वासन. थळाव्या लोकांची परवानगी आसत जाल्यार सोमतेच बांदपाक घेता पाड्डेचो पूल, सांगता भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल. चार दिसां भितर उदका पुरवण घालात जाग्यार, ना जाल्यार मोपा आनी चांदिलाचो रस्तो धरतले आडोवन. पेडणेच्या नागजर वाड्यावयल्या लोकांची शिटकावणी. गडगड करीत घालून घेतलो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. शेनवार मेरेन जारी केलो येल्लो अलर्ट. फाटले 6 म्हयने मारता फावटी तरी लेगीत मेळना ओबीसी प्रमाणपत्र. प्रशासकीय कारभाराचेर पेडणेच्या लोकांनी उक्तायली तिडक. आणि आता खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभेत केपेच्या आमदारान सरकारी मुळाव्या शाळांचो आनी अंगणवाडीचो प्रश्न मांडिल्लो, तरी ही स्थिती आयज मेरेन तशीच आसा. केप्या खुबशा गांवगिरे वाठारांत अंगणवाडी तशेंच मुळाव्या शाळांची वायट स्थिती आसा. सरकारा कडेन तशेंच जेई कडेन उलोवन कांय कामां करून घेतल्या, पूण आतां काजूवाडो शाळेची पळोवणी केली उपरांत इन्स्पेक्शन करून घेतलां. तशेंच जाता तितके बेगीन मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या शाळेचो पॅन काडून शाळा बांदून दितलो अशें उतर केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान दिलां. काम करूंक भोंवता आनी जेन्ना असेंब्ली सेशन जाल्लें, असेंब्ली सेशनाक हांवें हो पॉयंट रेज केल्लो. ऑल द गव्हर्मेंट स्कूल्स एंड प्री प्रायमरी स्कूल्स, इवन अंगणवाडीज आर इन व्हेरी बॅड शेप केप्यां. आनी म्हाका एश्योरन्स दिलें, आनी बेस्ड ऑन द एश्योरन्स शिरोटी म्हळ्यार थिंगा खोला आमगेले गवंडार आनी 2-3 कडेन हांवें रुफींग चेंज केलें. म्हाका आमगेलो जेई आहा बाब डेजमंड बिल्डिंग्सांक, तेगे आदारान म्हाका हांवें 2-3 रुफींग आनी बारीक बारीक काम केलां. बट ही जी शाळा इट इज इन अ व्हेरी डुप्लिकेट स्टेट सारकी, कांय ना तेका, एक बोर्ड ना, बेंचीस ना, कांय ना. सो असले आनीक शाळा आहे. आनी मोठी गोष्ट म्हळ्यार एक लँड डोनेट केल्लें, एक्वायर केलें बाय द डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट लास्ट 15-20 इयर्स. ते अजून तेजें टेंडर जालां आनी आमचें बिल्डींग तिका न्यू भुरग्यांक मेळना. सो हांवें मागला सरकारा कडेन. काल एडिया येयली, आय हॅव टेकन द फायल, लँड एक्विजिशन ती फायल केल्या आनी आय एम पुटिंग अप टू द एड्युकेशन डायरेक्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळटलो आनी जातले बेगीन ताबडतोब हेजो ड्रॉइंग कोण, एस्टिमेट कोण, टेंडर कोण, ह्या भुरग्यांक हे शाळा दितली ना. काल ती आपयले पयर ती तेगे केसो ट्रेनिंग आसली ती पावना. काल येयली मेळ्ळी म्हाका, ऑफसायन मेळ्ळा, तेणी फायलूय म्हाका हँड ओवर केल्या. सो दीस फायल आय वील पुट इट अप विथ द डिपार्टमेंट आनी जातले बेगीन सँक्शन करून घेता. थळाव्या लोकांची परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतूच पाड्डेचो पूल बांदपाक सुरवात जातली अशें विधान भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान केलें. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी खूब वर्सां आदीं ह्या पुलाची पळोवणी केल्ली, तेन्ना हो पूल एकदम बऱ्या अवस्थेत आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें. तरी लेगीत परत एक फावट ह्या पुलाची पळोवणी करून अहवाल सादर करपाचो आदेश आपणे दिला. देखून थळाव्यांच्या निर्णया उपरांतूच टेंडरींग प्रक्रिया चालू जातली अशी माहिती मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या. परडाचो ब्रिज म्हाकाय खबर आसा. तो आमदार आसा आमच्या वांगडा, आदलो आमदार आशिल्लो तेन्ना एक इन्स्पेक्शन दिल्लें मनोहरभाई पर्रीकरान, आनी ही हॅड गिवन एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन टू बिल्ड दॅट ब्रिज ऑन अ हायर लेवल. टेक्निकली तो रस्तो 10 मीटर एक्वायर आसा. ब्रिज बांदला सेंटराक, दोन्ही सायडीन 2-2 मीटर आहा. एक तरी आमकां डिसिजन घेतलें. हांवें ताका सांगलें, जो प्रेसिडेंट आहा आमदाराक सांगला आनी तो कोण मेंबर आहा ताका सांगला, पंचायतीक घे, पीडब्ल्यूडी कॅन बिल्ड अ बिल्डींग, जीएसएलची बांदपाक जाय म्हणून गरज ना. हो जीएसएलची बांदूंक शकता, पूण ताका 3-4 वर्सां तो रस्तो बंद करूंक पडटलो, लोकांक भायल्यानसून हाडूंक पडटलें. पीपल आर रेडी टू रेड एंड द बिल्डींग रोड कॅन बी टेकन ऑन द ब्रिज कॅन बी टेकन ऑन हायर लेवल ऑफ द हायस्ट लेवल ऑफ जे आमचे 100 वर्सां भितर लेवल वाडलेले न्हंयेक, ते लेवल घेवन ते लेवलाचे वयर तो ब्रिज बांदूंक शकता. टेक्निकली म्हाज्या रिपोर्टा प्रमाणे तो ब्रिज इज सावंड, म्हणजे ते स्ट्रॉंग ब्रिज आसा. पावसान ती रेलिंग वयता बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फॅसिलिटी ऑफ द वॉटर. कोण तूं आतां उदकान बेश्टें उदकान रावलो जाल्यार तूं वरपाक शकता, फोर्स येयल्यार तुवें पडटलो. सो ते भाशेन ते रेलिंग इज गॉट इज ओन स्ट्रेंथ. सो उदक रेजिस्टर ते मोडटा, ते आमकां खबर आसलो, कॉमन लेका खबर आहा, ते पोतून काडूंक पडटा, आमी करता. पूण ब्रिज इज स्ट्रॉंग. तशें तेणें सांगलें म्हणून हांवें तांकां सांगलां की पोतून एक्झामीन करचो आनी ताजो रिपोर्ट दिवचो म्हणून. सो ब्रिज जर तो वयर काडपाक जाय, तो ब्रिज मोडून म्हज्या अंदाजान 3-4 वर्सां तांकां रस्तो तो यूज करूंक मेळचो ना.
हे पब्लीक परसेप्शन आवडे हो कुटुंबीक लोक आसा तेणी डिसिजन घेवपाक जाय. हांवें आमदाराक सांगलां ते लोकांकूय सांगलां की तेणी डिसिजन घेवचें की 3-4 वर्सां तो ब्रिज आमी यूज करना, बोर्ड आनी न्यू बांद हांव फाल्यां चालू करतलो अशें. 4 दिसां भितर उदक आयलें ना जाल्यार मोपा आनी चांदेलाचो रस्तो आडयतले. पेडणेच्या नागझर वाठारांतल्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. नळ आसा पूण उदक ना. भर पावसान पेडणेचे लोक उदका खातीर तानेल्यात. मात सरकाराक ह्या गजालीचें कांयच पडून गेल्लें ना. 100% नळ जोडणी जाली म्हणून सरकार मिरयता खरो, पूण गांवगिऱ्या वाठारांत प्रत्यक्ष परिस्थिती कितें आसा हाचेर मात्तूय कोणाचें लक्ष नाशिल्ल्याचें दिसून येता. पाणी 15 दीस जाले पाणी येना. म्हाका कितें करपाचें? भुरगीं टॉयलेटीन वयतात, सगळें अशी करतात. टॉयलेटीन वचून सारकें म्हाका खंयसून म्हणून पाणी हाडपाचें तें म्हाका कांयच कळना. आतां कितें करूं? पाणी चडत ना. तो इल्लें आमदार हेका सांगलें तर पाणी येना मरे. पाणी येता तें. पाणी वयर चडत ना, अजिबात चडना. आतां हांव थंयसरले वाटे वयले टँकरकारांक हात करून करून पाणी भरता स्कुलान. हांव वाटे वयले कितले दीस म्हणून हें करतलें, आपयतलें आनी पाणी भरतलें. स्कुलान पाणी ना. गव्हर्मेंट स्कूल तें. गव्हर्मेंट स्कुलाक पाणी जाय पिवंक ना तांकां. तांकां जर तुमी घरा हाडा जाल्यार हांव खंयतरी हाडून दिता. उदीक दिना जाल्यार आमच्या खात्यान कितें उदीक दितले? गव्हर्मेंट स्कुलाक दिना जाल्यार भुरग्यांक उदीक दिना जाल्यार आमकां कशें दितले? ना चडच पाणीच ना. एक बालदी म्हणून पाणी मेळना म्हाका आतां. कितें जाल्यार धुतली काय आनी एक तर धुल्लो जाता. धुल्ल्यान तर सकून दाट जाला कितें करपाचें तें कळना म्हाका. कोण येयला एरियाचो कोण येयला आनी म्हाका नितळ करूंक ना. नितळ कशें करतलें हांव? कितें 2-3 दिसां भितर पाणी जर येयना जाल्यार आमी रस्तो हाडटली. गाडयो सगळ्यो हाडटली आमी. एअरपोर्टा वयल्या गाडयो आमी हाडटली पयली आनी रस्त्यार आमी बसतली. तेंच्यांनी आमकां पयली उदकाची सोय करपाची. रस्त्यार बसतली आमी. बांयचें उदक काडटलें आनी बांय सुद्दां ना आतां. हवामान खात्यान शेनवार मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 3 दिसांत विजाच्या गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. दर्यादेगेवयल्यान 40 ते 45 किलोमीटर प्रति तास वेगान वारे व्हांवपाची शक्यता लेगीत आसा. देखून ह्या काळात नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयची न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पेडण्या म्हालांतल्या नागरिकांक ओबीसी प्रमाणपत्र दिवपाक नगरपालिका कटकटी करता. एक प्रमाणपत्र दिवपाक 6 म्हयने फावटी मारचे पडटा म्हणून बहुजन समाजान तिडक उक्तायला. पेडणे बहुजन समाजाचे अध्यक्ष उमेश तळवणेकार हांणी पेडणे उपजिल्लोधिकारी दीपक वायगणकरांक मेळून ह्या समस्याचेर प्रश्न विचारलो. 7 दिसां आदींच जर ह्या समस्येक सुटावो जालो ना जाल्यार आपूण आत्महत्या करतलो अशी शिटकावणी लेगीत ताणें दिली. हांव रेजिडंट ओबीसी एप्लाय केल्लेले रिन्यू करपाक 6 म्हयने जाले हांव हांगा फावटी मारता पूण आजून म्हाजें जायना. आतां ते सांगता 1968चो डॉक्युमेंट्स लाय. म्हाज्या आई बाबानो आसा तेंचे हांव डॅथ सर्टिफिकेट लायले. त्या भायर हांवें एफिडेवीट मारून लायले तरी ते सांगतात की म्हाका 1968चो डॉक्युमेंट्स लाय. म्हाजे पयलींचे ओबीसी आसा ते आतां एक्सेप्ट करिना. ओबीसी 1968चो तो क्लॉज मागता. जर ते बापूयाचे तेचे बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार ताका ओबीसी मेळपाची ना. पण एका व्यक्तीन 5 फावटी ओबीसी रिन्युअल केल्या जाल्यार 6व्या फावटी ताका ऑब्जेक्शन. 6 फावटी दिणारे ऑफिसर हे नालायक आसतले नाल्यार तांकां कायद्याचें ज्ञान ना म्हणून तेंच्यांनी दिला नाल्यार तेंचे रिजेक्ट केला असो तेजो विशय जाता. आणि हो आतां वांयगणकर आपूण हात वयर करता. हायर ऑथॉरिटी फाल्यां भुरग्यांची एडमिशन आसा स्कॉलरशीप मेळपाक जाय. इस्कॉलांनी भुरग्यांक थोडे घेयना बी टीचर ओबीसी दिना जाल्यार हेका जबाबदार कोण? आमदार सरकार काय हो कलेक्टर? हे कलेक्टराचेर बी FIR जावंक जाय. हो जर रिजेक्ट करीत जाल्यार 8 दिसांनी उपोशणाक जर म्हाका रिप्लाय मेळना जाल्यार हांव पेडणे पुलीस स्टेशनार हेची FIR करतलो आनी ह्या ऑफिसराची चवकशी जावंक जाय. आनी आतां तेंच्यांनी नवीन भूत काडला की 168 जर तेचेर बर्थ सर्टिफिकेट ना जाल्यार 114 दी. अरे प्रॉपर्टी हा सगळी देश प्रभूंची आनी 114 कोणाच्या बापायचे मागतात? हे कोणाच्या बापायचे? BJPच्या बापायचे मागता काय एप्लिकंटाच्या बापायचे मागतात? माझी एक सरकारा कडेन मागणी आसची ज्या पयलीं हांगासर कावंटर आसलो ओबीसी खातीर पंचायतींनी नासलो तो सरकारान दोन्ही आमदारांनी तांकां जर बहुजन समाजी तळमळ आसा पेडण्या एक स्पेशल कावंटर दवरात. ओबीसी कलेक्ट हांगाच करात. माझी आवय आसतली 80 वर्साची आनी ऑनलायन कशी अप्लाय करतली? ऑनलायन ताका मोबायलूच कळना.
ऑनलायन करपाक हेंचे नेटवर्क आसा काय कितें? कारंजाळे दर्यांत जेट स्कीइंग तशेंच बोटींग करपाची न्हू अशी मागणी थळाव्या नुस्तेकारांनी केल्या. आमच्या नुस्तें मारपाच्या वाठारांत ह्या लोकांनी बोटींग करपाक परवानगी तांकां दिली तरी कोणी असो प्रश्न नुस्तेकारांनी विचारला. हे बोटिंगेक लागून आमकां नुस्तेमारी करपाक त्रास जाता अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी ते फास्ट स्कूटर ते चलता हिंगा आनी आमी हिंगा नुस्तें मारता म्हणटकूच खंयचे भायले कंपनी येता आनी हिंगा ट्रेनींग करता. हांव म्हणटा सरकार हांकां खंयचें लायसन दिता हे हिंगा एक्टिविटी करपाक. आमी हिंगा पोट भरता आमचें. हे खंयच्या सरकारान हांकां परमिशन दिलां हें करपाक विदावट इन्फॉर्मींग आमकां. ते म्हणटा आमी चालले ते कोडे वचोन हें करता तेन्ना ते कितें म्हणटा ओगींच आहा ते. मागीर आमी तांकां बंद केलें म्हणटकूच ते आमी हिंगा रांपोणकार हिंगा आमी सांगलें तांकां तुमी नुस्तें मारता तें आमी हिंगा मारता तें आमकोडे हिंगा तुमी डिस्टर्ब करता आमकां हिंगा म्हणटकूच ते बंद जाले. म्हण हिंगा खंयच्याय दर्याक हे लुगाराक खंयचे कंपनीन जावं खंयचे जेट स्किपी सरकारान हिंगा तांकां एलाव करची न्हू. म्हाजें मागणें सरकाराक. कित्याक आमी इतले वर्सांचे रांपोणकार हिंगा पोट भरता आमची भुरगीं आमी कशें पोसतले. गोंयांतल्यो सगळ्यो फेरीबोटी आतां सोलर उर्जेचेर चलतल्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हाणें सांगलें. बेरेस्तारा पयल्या सोलर हायब्रीड फेरीबोटीच्या आनी फ्लोटींग जेट्टीचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयतालो. सुमार 3.9 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारला. तशेंच ह्या प्रकल्पाक केंद्रीय सरकारान लेगीत हातभार लायला. ही फेरीबोट रायबंदरा ते चोडणा मार्गार चलतली अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिला. ह्या सोलर हायब्रीड फेरी जेटीचें उक्तावण केंद्रीय बंदर जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाजीर आशिल्ले. सोलार फेरी दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट. इट अप्रोक्सिमेटली 3.97 crores पयलो प्रोजेक्ट ट्रायल बेसिसचेर आमी ऑलरेडी कॅप्टन ऑफ पोर्ट एंड रिवर नेविगेशन हाच्या वतीन आमी इनॉग्रेट करता. दोनूय प्रोजेक्टाच्या वतीन डिटेल्स आमच्या दोनूय कॉन्ट्रॅक्टरांनी तुमकां एक्सप्लेन केला. हाच्या फुडें अशाच पद्दतीच्यो सोलार बोटी गोंय सरकार वेगवेगळ्या जाग्यार आमच्यो फेरीबोट सेवा चलता तेचो सोलार बोटी घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. जेणे करून आमी पळयता की इट इज एन फॉर द फोसील फ्युअल न यूज करता सोलार बेसिसाचेर अशा पद्दतीच्यो फेरीबोट वापरचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव खूब धन्यवाद म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ज्यांनी फ्लोटींग जेटीज आमकां अवेलेबल करून दिल्यो त्या बद्दल. अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्या जाग्याचेर ज्यो फ्लोटींग जेटीज आमकां गरज आसा थंयसरूय अशा पद्दतीच्यो जेटी ह्यो कॅप्टन ऑफ पोर्ट गोंय सरकारच्या वतीनूय बी घेतल्यो वयतल्यो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत भाताच्या लुवणेक सध्या सुरवात जालेली आसा. शारीकरणाच्या नादात लोकांनी शेता कडेन पुरायेन आडनदर केल्ली दिश्टी पडटा. जायते कडेन शेतांनी कॉन्क्रिटीकरण चालू आशिल्ल्याचें दिसून येता. पूण आजुनूय कांय वाठार अशे आसात जंय लोक आपली परंपरा तिगोवन आसात. ताळगांव हो असोच एक वाठार जंय लोक आजुनूय पारंपारीक पद्दतीन शेतां रोयतात. शेतकारांची भातां पिकल्यात देखून आतां जायते कडेन लुवणी चालू जाल्या. पावस पडून हाता तोंडा कडेन आयिल्ल्या पिकाचें लुकसाण जावचें न्हय म्हणून शेतकार कामाक लागल्यात. पळयात वर्षा आश्वेकराचो हो खासा रिपोर्ट. गोंयचो लोक आपली शेत भाट जमीन हांगाच दवरून खंय तरी भायर कामाक वचपाक लागला. तेचें कारण म्हटल्यार गोंयांत जॉब्स ना. पूण जी शेतां भाटां हांगासर दवरून लँड ग्रॅबिंग हो प्रकार गोंयांत घडपाक लागला जाल्यार हाचे खातीर कोणाची जमीन कोडूय हडपूय करपाक लागल्यात. पूण दुसरे वटेन तालिगांव ह्या वाठारांत लोक सारके व्हडा उमेदीन आपली शेती भाट करतात. आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवपाकूच शकता लोकांचें अशें म्हणणें आसा की आमी ही शेती टिकोवपा खातीर शेती करत उरतले. आनी आमचे वांगडा एक 80 वर्साचो शेतकारी उलयला. तेंचें म्हणणें अशें आसा की आमी ही गेली 150 वर्सां सावन ही शेती आसा ती करत आसा आनी फुडें सुद्दां करत रावतले. म्हाका जालें 80 वर्सां त्या आदीं तेन्ना कितले तेंप सगळे तेन्ना रोयताले शेतात आमी न्हू. हय कितले वर्सां जालीं सोडूय पडटा बुडटा न्हू सगळें. हय पूण सगळ्यांक पिड्यार पयशे उदक येता चड. आतां शेतां पुरयल्या सगळीं न्हू आनी उदक बागता हें वयतालें. आतां म्हणजे रस्त्यार आतां उदक सगळें उदक भायर वचना कशें जातालें. रोड गेलो ह्या वाटेन आनी कितें आतां पावसान आमचें पिड्यार जालें. पावसान पिड्यार जालें आमी थोडी पीक जावपाक लागला.
कॅमेरा येयल्या 2 दीस लागता हय ना जाल्यार एकल्याक 4 दीस लागतले मागीर वत जाय वारो जावो हें आमच्या हातीन काम ना वारो येवंक जावो वत येवंक जाय जाल्यार जालें कॅमेऱ्यांक हाडल्यार 400 रुपया हारीक करूंक जाय पूण आतां लोक जाणटे जाल्यार येवंक सोदिना कितें अशें मेवल्यार हाडटा गोंयकार खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान धांवत आसा आनी अशें न करता गोंयकारांनी शेती भाट बाग फळांची बाग अशी करून खंय तरी आपले भविष्य फुडें व्हरोंक शकता ही शक्यताय आसा आनी सरकार तर स्वयंपूर्ण भारत करपाचे वाटेक लागलेलोच आसा जाल्यार गोंयकारांनी सुद्दां सरकाराक साथ दिवची आनी शेती भात भाजी पालो विकून आपले मुखार व्हरची आनी गोंयकारांनी गोंयकारपण टिकोवपा खातीर हे करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. दिसान दीस रस्तो अपघातान लोकांचे जीव वचत आसा ताका लागून लोकांनी रस्ते सुरक्षेचे नियम पाळचे तशेंच सरकाराक नेगेटिव्ह रेव्हेन्यू दिवपाचे बंद करचे अशें आवाहन गोवा कॅन संयोजक रोलंड मार्टिन्स हांणी केलां. बेरेस्तारा रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या निमतान गोवा कॅनच्या मार्गदर्शना खाला गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्साच्या विद्यार्थ्यांनी पणजे रस्तो सुरक्षे विशीं जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ली. विद्यार्थ्यांनी हातात बॅनर प्लेकार्ड घेवन लोकांक रस्तो सुरक्षेचे नियम पाळपाचें आवाहन केलें. Okay, round of applause. Helmet, helmet. Grab your helmet, please. Grab your helmet. मेन म्हणजे आज हे सगळे आमच्या भुरग्यांनी एक शपथ घेतलेले आसा की हे रस्तो सुरक्षा जो अभियान आसा तो चालूच दवरचो आनी त्याच बरोबर आपल्या कॉलेजीन रोड सेफ्टी पेट्रोल हो RSP सुरू करचे. आज आमी मॅसेज असो दिवंक सोदता की खुबशे प्रॉब्लेम जे आयज आमी एक्सिडंट पळयता खूब लोक मेल्लेले आसा आनी जखमी जाल्लेले आसा. जायते विशय पळयत जाल्यार आमचे रायडर ड्रायव्हर आसा ते रुला प्रमाणे आपले सीट बेल्ट हेल्मेटाचो स्टेप घालना आनी लोकांक दिसता खूब लोकांनी हांवें सांगलें आमी हांगाच वयता लागींच वयता की हेल्मेट घरात दवरला. ही परिस्थिती आमी पळोवंक गेले जाल्यार हेकाच लागून खुबशे एक्सिडंट जाता. बाकीचे विशय आसा रस्ते खड्डे आसा हो प्रॉब्लेम आसाच पण आमी हांगा गिरायक म्हणून आमी एक मॅसेज दिवंक सोदता लोकांक आपली गाडी स्वता घेतल्या आपले लायसन्स स्वता गेल्या तेन्ना आपलो कायदो कितें लागता त्या कायद्या प्रमाणे आपलें काम करपाक जाय नाजाल्यार आमी परत फायन दिता. आतां हेल्मेट घालना जाल्यार 1000 रुपया. जर प्रत्येक लोकांनी अशें नेगेटीव रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक दिवपाक लागले जाल्यार पयशे सगळे लोकांचेच पयशे वयता. म्हणून आमी कितें म्हणटा लोकांक तुमी हे कायदे जर फॉलो करीत जाल्यार हे नेगेटीव रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाचे दिवपाची गरज ना. हो आमचो विशय. पेडणे म्हालात उदकाची समस्या आशिल्ल्यान पेडणेकारांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागात वचून उदकाची समस्या सुटावी करपाची मागणी केली. तशेंच तोरशे वाठारात दिसाक 3 वरां तरी उदक सोडचें अशी मागणी थळाव्या तोरशेच्या लोकांनी केला. उदक जरी नळाक सोडटा म्हणटा आसले तरी उदक वता तरी खंय? हे उदक मोपा विमानतळाचेर व्हरता काय कितें असो लोकांक प्रश्न पडला.
थळाव्या आमदारांनी हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच कार्यालयांत वचून लेगीत उदकाचो प्रश्न सुटावो करिना जाल्यार पेडण्या व्हडा उद्रेक करून ह्या अधिकाऱ्यांक रस्त्यार हाडटले अशी शिटकावणी पेडणेच्या थळाव्या लोकांनी दिल्या. PWD ऑफिसान येयला. थंय जर परिस्थिती ऑफिसाची पयली जाल्यार दैनंदीन ऑफिसाची परिस्थिती आसा. थंय स्टाफाक जावं एक जेक बसपाचे खुर्च्यो सुद्दां सारके ना. मोडलेल्याक तांकां खिळे वयर सरलेल्या, जनेलां दारां तेंची सगळीं काडून सकयल दवरल्या. ही पेडण्यांतली परिस्थिती. तांकां जर ऑफिसच सारकें ना जाल्यार हे आनी लोकांक खंयचे कपालाचें उदक दितले. आयज जर येई गेलो, येईच्या ऑफिसान येईचें ऑफिस खाली आसा, ते येईत येयना कामाक. एक जेई आसा आनी आयज लोकांची हयसर आंदोलनां आसा. आनी गोंयान भाजप सरकार आहा, नॅशनल स्टेट आमच्या देशान भाजप सरकार आसा. आमदार पेडण्यान दोगूय रुलिंगेन आसात. ही खरी तर वायट परिस्थिती आसा. आनी जे पेडण्यान जे हे एई जे ऑफिसर जे सरकारचे जावंय जाल्या पळय, तेंचे कितें तरी ह्या दोनूय आमदारांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक जाय. लोकांक जाय ते उदक. लोकांची आतां सहनशीलता सोंपल्या. आयज जर हे स्टार्टींग पावस सोंपोन जर उदक दिवंक शकना जाल्यार एप्रील मे म्हयन्यान हेंचेर कांयच आसचें ना. म्हाका दिसता चांदेला आमी गेले जाल्यार त्या प्रोजेक्टार ते सांगता आमी सारकें उदक सोडटा. कितें जाय पळय पेडण्या खातीर ते सगळें सोडटा. हे उदक खंय वयता? एक तर ते जमनीन खंय तरी मुर्ता आसतले, नाल्यार हे ऑफिसर आहा ते मोपाच्या एअरपोर्टाक धाडटा आसतले. हे एअरपोर्टाक धाडटा असो म्हाका हेंचो संशय आसा. दोन्ही आमदारांनी चौकशी करपाची, नाल्यार पेडण्यान मोठो उद्रेक जावन ह्या ऑफिसरांक रस्त्यार आमी हाडटले. दर वर्सा 11 ऑक्टोबर हो दीस आंतरराष्ट्रीय चली दीस म्हणून मनयतात. ह्या दिसा 16 ऑक्टोबराक बांदिवडे महालक्ष्मी सभाघरांत भलायकी खात्यान बेटी बचाव बेटी पढाव हो दृश्टिकोन दोळ्या मुखार दवरून बायलां आनी चलयां खातीर चक्रीय कीर्तन सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त सकाळी 9:30 ते सांजेच्या 5:30 मेरेन 2 गटांनी जातली. ह्या कार्यावळीचो उद्देश म्हटल्यार चली भुरग्यांक पोषक वातावरण दिवचें, जाणे करून चली भुरग्यांची पुराय वाड जावची ह्या हेतान कार्यावळीचें आयोजन केलां. अनुषंगान 16 ऑक्टोबर म्हणजे रविवारी आमी महालक्ष्मी ह्या गांवांत महालक्ष्मी हॉल ह्या हॉलांत आमी हो दीस मोठ्या दबाजान मनोवपाचो ठरयला. आनी खूब विचार करून आमी कीर्तन महोत्सव आयोजन केला. हें कीर्तन आमच्यो ज्यो ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं आसतलीं 2 गटांनी, एक सिनियर ग्रूप आनी एक ज्युनियर ग्रूप, अश्यो आमच्यो बालिका आनी कुमारिका अश्यो 2 ग्रुपांनी हें आमचें कीर्तन जावपाचें आसा. आनी हाजो विशय आसतलो तो बेटी बचाव बेटी पढाव. हो आमचो माननीय पंतप्रधानांनी जो आमकां एक विशय दिल्लो आसा, बेटी बचाव बेटी पढाव. म्हणजे चली भुरगें जें आमचें आसा तें खंयच्याच गजालीन कमी पडचें न्हय ह्या दृश्टीन आमच्या आरोग्य खात्या तर्फे, त्याच प्रमाणे आमचें एक जें गोमंतक संत मंडळ संचलीत कीर्तन विद्यालय आसा, त्यांच्या संयुक्त विद्यमान आमी हो चक्री कीर्तनाचो महोत्सव असो आमी आयोजीत केल्लो आसा. उद्देश आसा चली भुरगेक बरें वातावरण, पोशक वातावरण दिवचें, जेणे करून तिजो पूर्ण वाड जावची, तिका एम्प्लॉयमेंट, तिका प्रोटेक्शन, तिजी हेल्थ, तिजो ऑनर ह्या सगळ्यांचो गौरव जावचो. आनी तिजे कडल्यान आमकां मॅक्झिमम सहकार्य मेळचें आनी आमचें तिका सहकार्य मेळचें ह्या दृश्टीन आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. दुबयत ग्लोबल पीस पुरस्कार दिवन भोवमान जाल्ल्या स्वामी ब्रह्मेशानंद हांणी गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक शांती आनी एकचारान जगतात तांकांच हो भोवमान म्हणून स्वामी ब्रह्मेशानंद हांणी मंगळारा गोंयांत पावल्या उपरांत सांगलें. दुबयची युनिवर्सल पीस कावन्सील ह्या संस्थेत 21 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय शांतताय दीस स्वामी ब्रह्मेशानंद हांचो शांती पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. बेरेस्तारा हो पुरस्कार घेवन स्वामी ब्रह्मेशानंदाक गोंयांत परतलो तेन्ना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी विमानतळाचेर स्वामीक येवकार दिलो. ह्या वेळार मडगांवचे भाजपा फुडारी दिगंबर कामत, वास्कोचे आमदार दाजी साळकर आनी आमदार संकल्प आमोणकर हांणी ब्रह्मेशानंद हांकां येवकार दिवन तांच्या वावराची तोखणाय लेगीत केली. मजगती संवसारांत शांतताय स्थापन करपा खातीर भारताची संस्कृताय संवसारभर पातळोवपाची गरज आसा म्हणून स्वामी ब्रह्मेशानंद हांणी सांगलें. इंटरनॅशनल पीस डेच्या दिसा ग्लोबल पीस अवॉर्ड हो आमच्या ह्या गोंयांक मेळ्ळो आसा. म्हाका आनंद दिसता की आमची ही गोंयची भुमी सगळी कडेन तुमी पळयता आसतले की सगळ्या धर्मांतले लोक
आमी बऱ्यापैकी ह्या गोंयाचे जे एक्झिस्टन्स आहा ते मेनटेन करता आणि आयज जे कार्य आमचे चल्लेले आसा ते कार्य देश विदेशात एक्सेप्ट करतात आणि त्याच खातीर ह्या संस्थेन हो पीस एवॉर्ड जो आसा तो दिला आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयज आमी पळयता की सगळीकडे बऱ्याच ठिकाणी ही जी अशी जी युद्ध सदृश अशा ज्या गोष्टी घडटात थंय खऱ्या अर्थाने आमी सगळ्यांनी आमचो कल्चर जो भारताचो आसा तो पावोवपाची गरज आसा. बऱ्यापैकी आमी जर सगळ्या पीस लवर लोकांनी जर ह्यो गोष्टी जर समजा सगळी कडेन पावयल्यो जाल्यार सगळे एक एकट्यान जर समजा प्रयत्न केले तरी सुद्धा जगार आणि आमच्या आजूबाजू शांती निर्माण जावं शकता. पहिले पद्मश्री आणि आज खंय तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर तांकां ग्लोबल पीस एवॉर्ड पळय दुबय मेळ्ळा आज ते आमचे मदीं आयले. खरीच अभिमानाची गोष्ट आसा कित्याक पयलीं तांचें कार्य जें आशिल्लें तें आमी सगळे गोंयांत जाणा आशिल्ले. पद्मश्री मेळटकूच राष्ट्रीय पातळीचेर पसून तांचे कामाची दखल घेतली गेली आणि आज खंय तरी तांचें काम पळोवन आज आंतरराष्ट्रीय समुदाय जो आसा तांणी पसून तांकां रिकॉग्नायज केले आणि तांकां इंटरनॅशनल पीस एवॉर्ड दिलो. त्या खातीर हांव सगळे गोंयकारांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता. हांव ह्या तपोभुमी कडेन आमचे पयलींचे स्वामी आशिल्ले ब्रह्मानंद स्वामी तेन्नाच्यान हांव तांच्या तपोभुमीचेर वचपी म्हणजे तांचे कडेन लागींचे संबंध. आतां ब्रह्मेशानंद स्वामीचे कडेनय म्हजे लागींचे संबंध आनी ताका लागून हांव तांचें सगळें कार्य लागींच्यान पळयलां. म्हणजे महिला पंडीत हे पयले खेपेक ताणें लोकांक दाखोवन दिलें. म्हणजे वडाची पुनव करता थंय बायलो हें करतात पंडिताचें काम करतात. हे रेअर केस पूण ताणें सक्सेसफूल करून दाखयलें. भुरग्यांक कितलेशे भुरग्यांक दिक्षा दिल्या. म्हणजे अशें वेगळे वेगळे तरेचें काम समाजा भितर ते करतात आनी तांचें अभिनंदन करता. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आणखूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.